नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलच्या वीक्षक वर्गांक आयचे हे सीए साधक सिरीसाक स्वागत करता. मे 2024 अंतु ICAN कंडक्ट केलेल्या सीए फायनल एग्जामिनेशन उत्तीर्ण जावनु आज आमगेलो आसा सीए तिलक भट. तिलक, कंग्रॅच्युलेशन्स आणि आयचे कार्यक्रम स्वागत. हंगेल एक ಕಿರುಪರಿಚಯ दिता. हंगेल नाव तिलक भट हानी ಮೂಲತಃ ಶೃಂಗೇರಿचे. हंगेल अन्नाल नाव अशोक कुमार हानी शृंगेरीच्या जयपूर अंतू नूतन क्लोथ स्टोर म्हणचे अंगडी चालायचे असती. हंगेल अम्माल नाव राधिका भट हानी हाऊस वाईफ जावन असती. तिलक तुमका हांव निमचे प्रथम क्वेश्चन कसा म्हळ्यारी तुमगेल रिझल्ट तुम्ही पळयलेल की आणि रिझल्ट पळयतना तुमका कशी फील जाला? इतली पुढे म्हळ्यार CPT आणि इवन इंटरांतू रिझल्ट मिगल्या फ्रेंड्स जो अण्ण जो तशी पळोवन सांगता आशिल्ल्याची म्हळ्यार म्हाका एक ते सुपरस्टिशन आशिल्लें म्हळ्यार हांव रिझल्ट पळोवचा नज कोणें पळोवन सांगता म्हणून. बट फायनल्स कशें केलें म्हळ्यार ना हांवची एक गट्टी मन करून हांवची पळयता म्हणून लेखून हांवची पळयलें. ओके, सो तुमकां कशें फील जालें पळयतना? म्हळ्यार फस्ट इतली टायम पास जो फेल तशें आशिल्लें ना. आतां ह्या पटी कशें जालां म्हळ्यार सक्सेसफूल जो अनसक्सेसफूल म्हूण जाला. सो एका पटी सक्सेसफूल म्हूण पळयतना हें कसं न्हय डिफरंट आसना म्हूण मागीर एक सब्जेक्ट पळयतना कळ्ळें हो क्लियर जाला म्हणून. एक पटी तेदन मस्त खुशी जाल्या म्हळ्यार मस्त टायम दखून एक CA ड्रीम एक अचीव जाता एक मस्त खुशी जाता मात्र. तुमकां CA वर्का म्हणजे आलोचना पुढ दखून आशिल की केन्ना तुमी डिसायड केलें CA वर्का म्हणून? हां, सो कशें आशिल्लें म्हळ्यार हांव 10th तनाक मिगेल पुरा फ्रेंड्सय सायन्स म्हणून एक बॅकग्रावंड जावका म्हणून आशिल्लें. इवन म्हाकाय केमिस्ट्री सब्जेक्ट म्हळ्यार मस्त इश्ट आशिल्ला. बट मिगेल एक आज्जाक कसं आशिल्लें म्हळ्यार फॅमिलीन कोणें एकलो CA जावका म्हणून एक तांकां एक जोर मन आशिल्लें. सो मागीर म्हाकाय दिसलें एक डिफरंट फील्ड ट्राय करता पुरो जन एका कडेन वता आसाची आनी एस्पेशली म्हाका मॅथ्स सब्जेक्ट जायनाशिल्लें. सो तें एक एस्केप करूंक पुणी CA बेटर म्हणून दिसलें. सो तशीची CA म्हळ्यार कॉमर्स फील्ड घेवन CA करता म्हणून डिसायड केलें. ओके, तुमगेल CA जर्नी तुम कॉन्स्टंटली मोटिवेट करून कोण चियर केला? तुम्ही कोणाला नाव सांगता जाल्यार कोणाला नाव सांगता? एस्पेशली सांगता म्हूण लेखल्यार मिगेल पेरंट्स तांतूय मिगेल अम्माक. मिगेल अम्मान हांव कितलें टेन्शन घेतला तितलें टेन्शन मिगेल अम्मान आनी अण्णानय घेतला. आनी मिगेल इवन अण्णा तावी म्हाका केन्नाय कॉन्स्टंट एक मोटिवेशन शे आशिल्लो. म्हळ्यार केन्नाय कसं करतस कशी जातस कोर्स म्हणून कॉन्स्टंटली तांणी निमगीत आशिल्ल्याची. सो म्हाका एक धैर्य आशिल्लें म्हळ्यार हांनी आसताची मिगेल म्हाकशी म्हणून. तुमगेल फॅमिली फुल सपोर्टिव्ह फुल सपोर्ट आशिल्लेच बाय. तुमकां सोशल मिडियान इन्फ्लुएन्स असो जाता म्हळ्यार स्ट्रेस मॅनेज कशें करतात पुरा गायड करताले तशें कोणी सोशल मिडिया कोणाक फॉलो करता आशिल्ली की तुमी? तशी म्हणून सोशल मिडिया हांव तशें कोणाकय करनाशिल्लो. बट जनरली हांव मोटिवेशन किंता तितले विडियोज पुरा तशें पळयनाशिल्लो. जनरली केन्नाय जो लो फील जाल्यार मिगेल पेरंट्सा लागीं कॉल करून उलयत आशिल्लो तशें आशिल्लें. ओके, आणि तुम्ही BCom बरें केला ना मॅम? सो BCom इंटर आर्टिकलशिप तुम्ही ह्या खंयच्या सिक्वेन्सार केलेला आणि कशी टाइम मॅनेज केला? सो सेकंड PUC जाल्स आसतना CA CPT तेदान आमकां CPT म्हणून एक आशिल्लें आतां फावंडेशन जालां आतां. सो हांव CPT बरोवन मागीर मिगेल फ्रेंड्स आनी सिनियर्स तांकां निमगिल्या. सो आतां नेक्स्ट कसो करचें डायरेक्ट इंटर कोचिंग घेवन क्लियर करून आर्टिकलशिप वच्ची की एक रेग्युलर कॉलेज कोर्सा वच्चून एक कॉलेज बॅकग्राऊंड येवं तशें जावं म्हणून. सो तांणी मस्त जन सांगलें कसं म्हळ्यार पळय CA तूं केन्नाय जावेत बट तूं एक पाटी कॉलेज लायफ मिस जाल्यार तें केन्नाय तुमकां वापस मेळना. कितलेय प्रायस पे केल्यार तें तुमकां वापस मेळना. सो तशें लेखलें हांवूय लेखलें ओके कॉलेज लायफ शिकता एक कॉलेज लायफांत वचून एक एक्सपिरियन्स करता म्हणून. आनी कॉलेजा मेन पर्पज एस्पेशली BCom कसं जाता म्हळ्यार एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट जाता. शिकच्याक BCom खंय शिकयता त्या काय व्हड विशय न्ही. बट मेन म्हळ्यार पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. आनी एस्पेशली हांव BCom MGM एक वोकेशनल कोर्स म्हणून एक आसता. सो तांतू कशें म्हळ्यार टॅक्सेशनाकची सपरेट एक फोकस आसता. आमकां फर्स्ट इयर दखूनूच एक टॅक्स म्हळ्यार एक सब्जेक्ट आसता. सो त्या म्हाका इंटरांतूय मस्त हेल्प जालें. सो थंय कसं बॅकग्रावंड सो मिगेल फावंडेशन टॅक्सांत मस्त गट्टी आशिल्लें ताजे निमित्त. सो तुम्ही BCom नॉर्मली CA करताल तांकां तुम्ही सांगितलं म्हण की असं एन्जॉयमेंट आसना. सो BCom लाईफ तुम्ही एन्जॉय बरें केला तशें तुमकां CA कित्याक हेल्प जालें. आनी मेन म्हळ्यार तुमकां एक वोकेशनल कोर्स घेतना तुमकां मस्त टायप ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. म्हळ्यार एक फेस्टा वचचेत थंय तुमकां मस्त पब्लीक स्पीकिंग जो आनी इवन विंगड कोर्स म्हळ्यार ऑपॉर्च्युनिटी आसता तुमकां एक्सप्लोर करूंक. विंगड इंटर स्ट्रीम फेस्ट आसता कॉम्पिटिशन्स आसता
थंय पुरो वचून तुमी एक लायक एक म्हळ्यार येदूर वचून तुमी एक उलोव येता सो तुमकां एक स्टेज फियर त्या पुरा वता. ओके. तुम्ही आर्टिकलशिप तुमगेले लोकली केलेलं ना सो Right. तुमकां बिग फोराक करता म्हणून अंदाज आशिल की तुमी खंयचे बेसिसार डिसिशन घेतला आर्टिकलशिपा बग्गे. सो इंटर मिगल फर्स्ट अटेम्प्टांतू जाल्ला सो हांव तेदन कसो लेखला फर्स्ट बिग फोर म्हणून लेखिला बट सिनियर्स आनी फ्रेंड्साक पुरा निमगे तांणी कसं सांगली म्हळ्यार पळय बिग फोराक गेल्यार एक स्ट्रीमा गेल्यार तांतू कंटिन्यू जाता तुका विंगड कडेन आयडिया आसना बट त्यांची तूं एक लोकल फर्मान तुका एक्सपोजर आशिल्ले कडेन गेल्यार तुका पुरा एक फिल्डांत एक एक्सपिरियन्स जाता तूं मागीर डिसायड कर येता कसो करता खंयची फिल्डाक तुगेलें फ्युचर आनी करियर फॉरवर्ड वचचें येता म्हणून. सो हांव कसो लेखलें म्हळ्यार एक मिड सायज फर्मा वता सो थंय हांव कसो एक्सपोजर घेता तांतू डिसायड करता खंयची डिपार्टमेंट म्हाका बेस्ट फिट जाता करियरांत म्हणून तशी डिसायड केलें. सो तुम्ही आर्टिकलशिप सेल्फ मिड सायज फॉर्मा करचे बेटर म्हणटा सो दॅट तुमकां विंगड ऑप्शन्स एक्सप्लोर करूंक जाता आनी मुखारचे डिसिजन बेटर घेवचे जाता. मागीर तुमगेल्या हॉबीज आनी तुमी CA जॉइन जाता सोडला की कंटिन्यू करता आशिल्ली. कशें जाता आशिल्लें म्हळ्यार ऑफिसांत आतां केलो बिझी सिजन्स म्हूण आसता आतां टॅक्स ऑडिट आनी रिटर्न फायलिंग जुलय आनी ऑक्टोबरांत पुरा तेदन थोडे कश्ट जाता आशिल्ली तर म्हळ्यार ऑफिसा दोकून येतना मस्त लेट नायट जाता आशिल्ल्या बट जनरली कशें आशिल्लें म्हळ्यार हांव रेग्युलरली म्हळ्यार क्रिकेट खेळूचो वचचें बॅडमिंटन खेळचें सो तांतू पुरा इंट्रस्टेड आशिल्लो सो वर्लड टायम पुरा ते कंटिन्यू करत आशिल्लें. तुमी तुमगे हॉबी परस्यू केल्ले CA जॉइन जाता. ओके. एग्जाम ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ तुम्ही CA ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ करतरी सुरे इजी असेल सब्जेक्ट सिलेक्ट करून मागीर टफ असेल सब्जेक्ट चमकले की तुमगेले अप्रोच कशें आशिल्लें. मिगेले CA जर्नींत हांव कसो लेखील म्हळ्यार स्पेशली फायनल्सांतू म्हाका 8 पेपर्स तेदन 8 आशिल्ले आतां रिसेंट 6 जाला सो 8 8 म्हाका एग्जाम्शन्स येवका म्हणून टार्गेट आशिल्ले सो हांव कसो केलें म्हळ्यार ग्रुप वायज दवरले सो म्हाका इवन एट द सेम टायम म्हाका हे कडेन विंगड मिगल हॉबीज परस्यू करच्याकय एक इंट्रस्ट आशिल्ले प्लस इवन ग्रुपांतूय म्हळ्यार ग्रुप वायज बरोवन 8 एग्जाम्शन्स हाडका म्हणून आशिल्ले बट अनफॉर्च्युनेटली 8 न्ही 6 आयला 6 पेपर्सांत एग्जाम्शन्स आयला सो तुमगे हे टार्गेट पूर्ण करून दवरनाशिल्ले. तुम्ही फायनलाक कोचिंग ऑनलाईन घेतील की क्लासेस वचून घेतील. सो कसं जालें म्हळ्यार हांव आर्टिकलशिप करतनाची एक म्हळ्यार मस्त जाणां निमगेल्या कोणाल म्हळ्यार पेनड्रायव क्लासेस ऑनलायन क्लासेस घेवका म्हणून सो पुरो जणे एक एकल्यान नांव सांगता आशिल्ल्याची म्हाका कोट्टू कन्फ्यूज जाल्ल्या कसं करका म्हूण कळनी एकल्याल प्रोसय आसता कॉन्सय आसता सो एक्झॅक्टली कसं करका म्हूण म्हाका कळनी हांवें तेदन चड रिसर्च करनी सो रँडमली एक पर्सनल क्लास घेतला बट म्हाका ते तितले इफेक्टीव दिसता न्ही ड्युरींग आर्टिकलशिप प्लस म्हाका रिविजन करूंकय टायम पावनी सो मागीर स्टडी लिवा येताना हांव डिसायड केलें एक प्रॉपर हांवची रिसर्च करून पुरा जनाले एक युट्यूबान तूं डेमो क्लास पळोवन मागीर घेवया म्हणून सो तेदन हांव लेखलें कसं म्हळ्यार तशी करून हांव अतुल अगरवाल आनी अजय अगरवाल तांगेले क्लासेस घेतला मागीर इवन FRAक भाविक चोक्सील तांगेले क्लास घेतला. ओके. तुम्ही सांगता फर्स्ट रिसर्च करचे बेटर म्हणून ते म्हणजे केले जण इष्ट दिला आमकां इष्ट जायना सो बेटर डेमो क्लासेस पळय तुम्ही एक लायक पॉइंट सांगले मागीर तुमी आर्टिकलशिप पळयले क्लासेस तुमकां एग्जाम टायमार उडगस आसता की स्टडी लेवल सो तुमकां विसरले तुमी कशी मॅनेज केलें. रिविजन करता आसल्यार एक कसं म्हळ्यार तुमकां विसरना बट म्हाका ड्यू टू आर्टिकलशिप शेड्युलाक कशें जालें म्हळ्यार रिविजन करूंक टायम पावनी सो ताजे निमित्त म्हाका थोडे कश्ट जाले म्हळ्यार थंय क्लासेस घेतिल्ले म्हाका हांगे स्टडी लिवा येतना विसरले म्हळ्यार रिविजन पावना तशी सो हांव मागीर सेपरेट क्लासेस वापस 2 फाटी घेतल्या सो हांव विंगड जना कसं सांगचें म्हळ्यार तुमी फर्स्ट रिसर्च करायची प्लस कॉन्स्टंट सब्जेक्ट टचार आसका म्हटल्यार ते चुकून वता हॅबिट म्हणून. ओके. सो तुमगे टायम वेस्ट जालें ना म्हळ्यार तुमी मल्टिपल घेतिल्ले सो सब्जेक्ट वचून टचार आसचे मस्त इम्पॉर्टंट जाता. तुम्ही MTP RTP आनी सॉल्व केला की त्या वेळेस सॉल्व करचे मस्त इम्पॉर्टंट म्हणटात ती एग्जाम फेस करून बेटर जातात म्हणून कसं म्हणटा ताजे ಬಗ್ಗೆ. RTP MTP हांव तशी कसं नाही पळयली इवन मॉक टेस्ट दी न्ही म्हाका मस्तान म्हणल्याची मॉक टेस्ट दी इवन RTP MTP जो प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर पळय म्हणून हांव तशी कसं नाही स्ट्रॅटेजी करनी बट मेन कसं केलें म्हळ्यार मिगेल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉंग आसका म्हणून लेखिल्ले म्हाका इंटरांतूय तशी एक एक्सपिरियन्स जाला म्हळ्यार पुरा पेपर्सय सरप्राईज म्हूण आसना केलो पेपर्स सरप्राईज येता बट जनरली पेपर्स तुमकां वाजिल्ले आयल्यार लायक सरप्राईज आयल्यार रेडी आसका म्हूण हांव सांगचें सो तशी हांव कसं प्रिपेर केलें म्हळ्यार कसं नाही असो कॉन्सेप्ट्स गट्टी आसल्यार कितले डिफिकल्ट पेपर आसल्यार मॅनेज करूं येता म्हूण लेखला सो मिगेल मेन फोकस वॉज ऑन कॉन्सेप्ट स्ट्रॉंग करच्यारी आशिल्लें.
ओके तुम्ही म्हणजे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉंग असल्यारी खंय तरी आमकां टायम पावून जाल्यार एमटीपी आरटीपी स्किप केल्यार तरी जाता म्हणून. म्हणून ओके ताणी तुमगेल स्टडी लिवांतू तुमगेला दिनचरी कशें आशिल्लें सो जनरली हांव थोडे लेट उठयत आशिल्लो म्हळ्यार लेट नायट चड फोकस करता आशिल्लो थंय चड रिविजन जाता म्हणून सो वग्गी उठत तितले हॅबीट ना आशिल्ले सो लेट उठोन मागीर कंटिन्युअसली एक 1.5 hours बसल्यारी सीदा बैसून तेदन कसनी डिस्ट्रॅक्शन ना मोबायल पडून तशें करून हांव 1.5 hours सेट करून एक सब्जेक्ट म्हूण तशें दवरून वाजीत आशिल्लो आनी एवरी डे 4 पेपर्स आसतना 4 वाजीत आशिल्लो 3 आसतना 3 सब्जेक्ट्स एवरी डे ऑल सब्जेक्ट्स वाजीत आशिल्लो. ओके तुमगेल ह्या स्ट्रॅटेजी लायक सो तुमी एवरी म्हळ्यार यू आर एन्श्योरिंग तुमगेल पुरो सब्जेक्ट उरते टच आसता म्हूण एवरी डे रिविजन करता आशिल्लो. ओके सीए जर्नी तर केन्ना तरी लो फील केलेलं की म्हळ्यार विंगा जेन्ना फ्रेंड्स आनी गमत करता आसत ती तसं फिलींग येवन असल्यार तुमी कशी ओवरकम केली सो तेदन मिगेले कजिन्स तांणी पुरो भोंवच्या वता आशिल्ल्याची इवन फ्रेंड्स तितले तांगेले ट्रीप वेकेशन म्हणून पळयत आशिल्लो मेनली हे आमकां कसाला जेवचे म्हळ्यार आमी सोशल मिडिया पळयताची हांव कसं सांगची म्हळ्यार एस्पेशली स्टडी टायमार हे जल्लल तितली अवॉयड केलें तितली चांग म्हूण. ओके सो तुम्ही म्हणजे सोशल मीडिया निमित्त आमकां लो फील जावची पॉसिबिलिटी चड आसता अवॉइड केल्यार बेटर एग्जाम टायमार म्हणजे ओके आनी आमगेल सीए सिलेबस मस्त वास्ट आसा तुमी ते 1.5 days कशी प्रिपेर केला ओके एज पर माय ओपिनियन त्या 1.5 days तितल्या म्हळ्यार म्हाका युजफूल दिसता न्ही वॉट एवर आय हॅव प्रिपेर्ड बिफोर हँड त्यांची म्हाका मस्त यूज जावचे आतां एग्जामान तितले इता म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टॅक्स सब्जेक्ट घेवचे म्हूण जाल्यार सिलेबस कितलो हार्ड आसा म्हळ्यार त्या 1.5 days कंप्लीट जायना सो आमी कितली कितली पटी रिविजन करताची आमगे नंबर ऑफ रिविजन मस्त मॅटर जाता एग्जामान 1.5 days जस्ट फॉर ब्रशिंग अप कॉन्सेप्ट्स म्हूण हांव सांगचे बट ओवरऑल रिविजन नंबर ऑफ रिविजन मॅटर फॉर युअर क्लियरिंग. सो तुम्ही करेक्ट स्टडी लीव मेळ्ळेल्या टायमार मल्टिपल रिविजन करून सो दॅट 1.5 days तितले प्रेशर पडना तुम्ही फर्स्ट करेक्ट रिवायज करून आसल्यार म्हणजे मागीर तुमी एग्जामान 3 घंटे पेपर बरयतना तुमकां नवे नवे क्वेश्चन्स पळोवचे पडटा तुमी ऑब्वियसली आसता नवे क्वेश्चन्स सो तुमकां तें स्ट्रेस फील जालें की आनी एग्जाम बरयतना तुमी खंयचे अप्रोच यूज केला हांव ग्रुप वायज बरयल्या निमित्त हांव थोडे वग्गी प्रिपेर जावन आशिल्लो म्हळ्यार आतां फॉर एग्जाम्पल आतां फर्स्ट पेपराची नर्वस जावचा पुरो कश्ट येवचा पुरो आनी फर्स्ट क्वेश्चन जाल्लो तितले लास्टाक दवरका सीदा 6th क्वेश्चना दोकून स्टार्ट करता आशिल्लो सो 6th क्वेश्चन मिगेल प्रकार एक एग्जाम इजी की टफ म्हळ्यार डिपेंड्स ऑन द 6th क्वेश्चन सो त्या इजी आसल्यार ओके एग्जाम क्लियर जाता त्यांची कष्ट आसला थोडे मागीर रिवायज केल्यार मस्त उडगास करून एग्जामान तशी अप्रोच लायक म्हूण म्हाका दिसला. ओके सो तुम्ही मेंटली प्रिपेअर जावन आसका फर्स्टाकच पेपराक म्हणजे आनी लास्ट क्वेश्चन देखून स्टार्ट करता ओके आनी तुमकां एग्जाम हॉला वतना ट्रॅव्हल करच्या गती पडला की सो तुमी असल्यार तुमकां टायम कशी यूज केला ना म्हळ्यार हांव उडपांत आशिल्लो मिगेल पीजी हांव पीजींत रावता आशिल्लो गांव शिंगेरी आशिल्ले निमित्त सो पीजींत आशिल्ले निमित्त मिगेल पीजी एग्जाम सेंटरा लागीं आशिल्ल्या सो जस्ट 5 minutes आशिल्ल्या सो ट्रॅव्हल टायम तितली म्हूण वेस्ट जायनी. तशी तुमी तुमगेल हे मे 2024 न्यू स्किमाचे फर्स्ट अटेम्प्ट जावन आशिल्ले सो हांत तुमकां कसं बेनिफिट म्हळ्यार ओल्ड स्किमा कंपेर केल्यार हाऊ डिफरंट वॉज दीस तुमकां कसं पुरो एडवांटेज आशिल्ले आनी कसं पुरो चॅलेंजेस फेस केले. ओके हांव दोन स्किमाय एक्सपिरियन्स केला आय रोट सेकंड ग्रुप म्हळ्यार इन ओल्ड स्कीम बट फर्स्ट ग्रुप हांव ह्या फाटी न्यू स्किमान बरयलेला सो हांव सांगचें न्यू स्कीम इज बेनिफिशियल म्हणून म्हळ्यार पेपर सिलेबस थोडे उणी जाले एक पेपर उणी जाले एक ग्रुपांत सो त्या एक एडवांटेज म्हणून सांगता हांव बट एट द सेम टायम ते ऑनलायन पेपर जाता सो ताकाय आमी नेग्लेक्ट करूं जायना ताका इक्वली फोकस दिवन वाचूका एक कसं म्हळ्यार चड इनडेप्थ फोकस जावका म्हूण ना आतां ऑनलायन पेपर जाल्यार इता म्हळ्यार MCQ सो चड इनडेप्थ फोकस नाका जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर आसल्यार ते आमी इजिली हँडल करूं येता म्हूण हांव सांगचें. ओके म्हळ्यार तुमी केल्या सब्जेक्टाक चड टायम दिवचे दिता ह्या सब्जेक्टाक उण टायम दिता तुमी सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्साक कशी प्रिपरेशन केलें. ओके हांव एक 1 week म्हूण तशें दवरलेलें ताका सो त्या 1 weekंत हांव परफेक्टली रिविजन चार्ट्स आनी एक यूट्यूब क्लासेस पळोवन तशी रेफर करता एक सिक्वेन्स सारी चॅप्टर्स फिनिश करता गेलो सो त्या म्हाका मस्त हेल्प जालें एग्जाम क्लियर करूंक. सो तुमी ऑनलायन रिसोर्सेस यूज केला पेपर क्लियर करूंक. तुमगेले आनी फ्युचर प्लान्स कसं सीए जेतरी प्रॅक्टिस करचे प्लान आस की जॉब अवच प्लान आस एज ऑफ नाव तशी प्रॅक्टिस कसं प्लान ना बट मुखारी आसचा पुरो बट एज ऑफ नाव प्रॅक्टिस प्लान ना आतां बिग 4 जो इंडस्ट्रीक वचका थंय करियर एक्सप्लोर करका म्हणून लेखला.
आमगेले हे प्रोग्राम मस्त CA स्टुडंट्स पळयता आसती सो तुमी तांकां तुमगेले एक्सपिरियन्स बेसिसार कसले टिप्स दिवचे आसलेली करून सांगतात. एक कसा म्हळ्यार मोटिवेशनाकिंत चड एक कन्सिस्टन्सी आसका म्हूण हांव सांगता. मोटिवेशन मिगेल प्रकार शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम मात्र येवचे बट कन्सिस्टन्सी ओवर द पिरियड ते मस्त हेल्प जाता. केदनाय 10 to 12 hours 14 hours वाजूचे जायना ते मोटिवेशन येतदान येना बट जनरली कन्सिस्टन्सी आमी डिसिप्लिनारी ते हँडल केला री एवरी डे इवन आतां केलो दिवस आमकां मस्त जायना विंगड काम आसता म्हळ्यार घरा कोणी रिलेटिव्स येताची तेदन चड वाजूचे जायना सो तेदन पर आमी कन्सिस्टन्सी आसता ओके आज थोडेपणी करता कंप्लीट स्टडी चुक्के ना म्हणून एक एक मायंडसेट आसल्यार मस्त हेल्प जाता म्हणून हांव सांगचें. सो डिसिप्लिन जावन अशें कन्सिस्टन्सी मेंटेन करचें मस्त इम्पॉर्टंट CA कोर्सांत. तुमी आज हांगे तुमगेले जर्नी शेअर केल्याक आमगेले मस्त स्टुडंट्सांक हेल्प जाला सो तुमकां कोणी कसं सांगचें आसल्यार सांगेत. मिगेल अम्मानी आनम्माक मस्त हांव थँकफूल म्हूण सांगता. तांणी मस्त सॅक्रिफायस केल्या. तांणी म्हाका एक CA करता म्हूण तांगेले एक मस्त ड्रिम्स आशिल्ल्या सो तांकां हांव मस्त थँकफूल आनी ग्रेटफूल म्हूण सांगता. आनी तशीच विश्व कोंकणी केंद्राक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक धन्यवाद म्हूण सांगता. कंग्रॅच्युलेशन्स अगेन. तुमी हांगे तुमगेले जर्नी शेअर केल्याक थँक्यू. तशीच तुमगेले फ्युचराक ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. आमगेले आयचे CA साधक सिरीज कार्यक्रम पळयल्याक पुरा विक्षकांक धन्यवाद सांगता. तशेंच आमगेले हे व्हिडिओ लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात. थँक्यू.